हांगा म्हाजे सगळे वांगडी नगरसेवक आसा, तशेंच आमचे मंडळ अध्यक्ष वा आमचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेश गोंयनायक सर ते तेन्ना आमकां सोडून गेले. ताच्या नंतर आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतली. तेन्ना पयर 24 तारखे ह्या दिसा केतन भाटीकर ह्या मनशान काँग्रेस पार्टीक जॉईन जाले. त्या दिसा ताणें आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर खूब टिका केली. त्या टिकेक आमी निशेध करता. ते उलयले की हांगा गोंयचो मुख्यमंत्री काय फोंडेचो, ते म्हाका दिसता त्या मनशाक खबर ना की मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी फूल आमच्या राज्यान आसा. तेन्ना हांगा तेंच्यांनी जबाबदारी घेतल्या कारणान तेन्ना आमकां तेंचे विचारप आसता की दोतोर आमचे सदांच आमकां विचारता काम कितें आसा, तेन्ना आमी सांगून आमचें काम पूर्ण करून घेता. काल नागझऱ्याच्या वाठारान थंय सुद्दां ते इनॉग्रेशनाक येवन गेले. त्या आनी केतन भाटीकर त्या दिसा उलयले की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम केलो, खूब टिका केली. हांव ताका विचारपाक सोदता की सरकार तुमच्या दारी ते कार्यक्रम समज तेन्ना केल्लो तेन्ना ते कितें आयले थंय, ते थंय मुख्यमंत्र्याक आमच्या विचारपाक आयले. तेन्ना तेंच्यांनी अशेंय म्हटलें की सर्जन ना आयडीन. थंय आतां पळयत जाल्यार 2 सर्जन आसा आनी लोकांची सेवा बरी जाता, सर्विसूय बरी जाता. आनी हांव इतलें सांगता की आज सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस पार्टी भारत देशांत तेंचे कितें हाल आसा. आज हे मनशान प्रवेश करून आनीनय म्हाका दिसता फोंडे काँग्रेस पार्टी आनी काबार जाल्ली आसा हेच्या प्रवेशा लागून. कित्याक तेका हे मनशाक फक्त उलोवपाक जाणा, तो फक्त ढोल मारपाक आवाज करपाक जाणा. हांव म्हणटा काम पळय तूं, सगळें प्रत्येक तुका दिसता जाल्यार सारकें पळोवन टिका कर, बेश्टी उगीच टिका करूं नाका. आनी हांव मागता आतां मुखार आमच्या जळव्यान आपले विचार मांडचे. मंगळार दीस केतन भाटीकर हांणी काँग्रेस प्रवेश केलो आनी तांणी एक प्रवेश खंयच्याय मनशान खंय वचचें जण एकल्याचें मत, म्हणून प्रवेश करतना ताणें आपले भान सगळें विसरलो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर टिका केली. हांव पयले सुवातेर ताका सांगूंक सोदता, तो प्रत्येकदा प्रेस घेता आनी कितें ना कितें बडबडटा. ताची ती एक संवय जाल्ली आसा, कित्याक ताका कोण उत्तर दिनाशिल्लें अशें दिसता. म्हणून आमचो मुख्यमंत्री, जशें आमचे विरेंद्रान सांगलें, हो मुख्यमंत्री फोंडेकारांचो न्ही, हो मुख्यमंत्री सगळ्या गोंयकारांचो. आनी फोंडा मतदारसंघाचो आमदार तांचें निधन जाल्या नंतर आमच्या फोंड्याक ज्याने आसरो दिलो, म्हणजे जे आमच्या हांगा पालकमंत्री पालकाच्या रुपान जे हांगा आयले आमचे मुख्यमंत्री, आनी ताच्या पयलीं सुद्दां सदोदीत फोंडेकारां खातीर फोंडेची जी कामां आसा ती आमी मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरताले आनी मुख्यमंत्री ती योग्य ते दिशेन ते कामां सुरळीत करतालो. आयज हो केतन भाटीकर आमचे जेन्ना आमदाराचें निधन जाल्या नंतर 12 दीस जातकूच ताणें एका न्यूज चॅनलाक ताणें इंटरव्यू दिलो की हो सीट मगोवंक जाय म्हणून. मागीर ताणें आनीक 15 दिसांनी आनीक इंटरव्यू दिलो की आमचो मित्र बाब आनंद नायकाक जर बीजेपीन दिली जाल्यार तो फाटीं सरता. हांव ताका आतां तो काँग्रेस पक्षान गेला, आतां फाल्यां पार्टीन जर कोणाकूय दिली, आनंद बाबाक दिली जाल्यार तो फाटीं सरतलो काय कितें, तो रावचो ना जशें ताणें सांगिल्लें. तो आपले गेले 4 वर्सां मुख्यमंत्र्याची स्तुती करतालो, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची सगळ्या मंत्र्यांची स्तुती करतालो. आनी एकाच दिसान ताका स्वप्न पडलें की आनी मुख्यमंत्र्याचेर तो टिका करपाक लागलो, भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करपाक लागलो. ताणें एक स्टेटमेंट केलो, बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है, ते चुकीचो. जेका नाम आसता तो केन्नाच बदनाम जायना, बदनामूच मनीस सदांच बदनाम जाता, हें हांव ताका सांगूंक सोदता. आनी ही तो आपली जी भुमिका आसा पळय ती ताणें दुतोंडी भुमिका ती ताणें परत स्पश्ट करची. आयज इतले दीस तो एक एम्ब्युलन्स, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची एम्ब्युलन्स घेवन भोंवतालो. जेन्ना ताणें सोडली ताणें आतां तो थंय तांचो आमचो एलायन्स पार्टनराचो जो सिंबल आहा तो काडला. पुणून ती एम्ब्युलन्स अजुनूय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या नांवार रजिस्टर आसा, ती घेवन हो भोंवता. हो जो काँग्रेसचो बावटो घेतला एका हातान आनी एका हातान आमचेच एलायन्स पार्टनराची तो घेवन भोंवता. सो केतन भाटीकरान आपली पयली भुमिका स्पश्ट करची, कित्याक मगो भाजपचे युतीचे सरकार गोंयांत बरें काम करता.
आमचो जे सुदीन ढवळीकर जे आमचे मंत्री आसात ते फोंड्याचे तांचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर काम करतात आणि हो केतन भाटेकार एक सगळ्यांक सांगता की आपूण थोड्यांक सांगता की आपूण निवडून येतलो ह्या वटेन त्या वटेन वतलो ही सगळी ताणी जी आपली ताजें षडयंत्र आसा आनी लोकांक सांगता फटींग सांगता ती फटींगपणां पयलीं बंद करची कित्याक सगळे फोंडेची जनता जाणा की फटींग जी म्हणून जाका वळखता तो मनीस आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर हाज्या फुडें सुद्दां तांणी जर कसले आरोप केले जाल्यार आमी ताका योग्य वेळी योग्य ताका उत्तर दितले ते सांगता. पहिली प्रथम आज वीरेंद्र ढवळीकर आणि अपूर ढवळीकर सांगले की जेणे केतन भाटेकरान जेणे प्रवेश केलो काँग्रेसीन तेणे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आरोप केले. हांव तुमकां सांगपाक सोदता सगळ्याक की जेन्ना म्हाजे वडील जेन्ना निधन जालें ते नंतर हांगा आमदार नाशिल्लो तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमची सगळी जी कामां रवी नायक सरान जी तेन्ना सगळी आमची जी एक्सप्रेशन ॲडमिशन अप्रुवलाक आशिल्ली वेगवेगळी कामां ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक पालकमंत्री अशें स्वरुपान ते आयले आनी हांगा सगळी जी कामां पेंडींग फायनल अप्रुवलाची सगळी आशिल्ली सगळी कामां चालू आशिल्ली आनी ती उरिल्ली ती आमच्या तेणी स्पीडअप करून आमकां कामां सगळी आतां सगळी कामां सुरू जाली आनी तुमी पळयलां सगळी कामां आमी तुमी प्रेस सगळे कडेन आसता आनी पयर योगा काल आमचो फंक्शन आशिल्लें ग्रहादार जो कॅम्प आशिल्लो ते कॅम्पाक सुद्दां सीएम सर आयले आनी तेन्ना तो रस्त्याचे थंय आमी थंय ते जेन्ना त्या फंक्शन आयले तेन्ना थंय आयले तेणी थंय कामां सुरवात केली आनी हे सुरवात करता आसतना सीएम सराक आतां ग्रहादार कॅम्पाक सुद्दां खूब बायलां आयलीं तेंचे कितें जालें थोड्याले आधार सिडींग जावं नाशिल्लें थोडे बारीक बारीक हेच्या खातीर पेपर हो सबमीट करूना म्हणून ती कामां थोडी तेंची क्लियर जावं नाशिल्ली ती सुद्दां काल म्हाका आमी सगळे जाण रावले ते हांव धन्यवाद म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सरकाराक की आमच्या सरकाराक की तेणी हो स्किमी जी कॅम्प दवरला तातूंतल्यान ही बायलांक खूब हेल्प जाली बारीक पेपर एक दोन पेपरा खातीर कितें उरिल्ले ते सगळे क्लियर जाले आनी पयलीं सुद्दां सरकार दारी सुद्दां खूब लोकां जे आयले तेन्ना थंय सुद्दां लोकांनी खूब प्रॉब्लम सॉल्व जाले आनी हे सरकार तुमचे दारी हे एवरी इयर करतात डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे सरकार अशें न्ही की आजूच केला आनी हे करता आसतना तेणें राजू कला मंदिराचेर आरोप केलो की सांगलें कोणूच कलाकार ना हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हातून नितीन कोलवेकर जो एक मेंबर जावन आसा तो फिल्म एक्टर आनी डायरेक्टर ऑफ ड्रामा तो नितीन कोलवेकर बाब आसा दुसरो आसा रघुनाथ साकोर्डेकर जोय ड्रामा आनी फिल्म एक्टर जावन आसा तसोच तिसरो आसा तो महेश शिलकर तोय ड्रामा एक्टर आनी बॅकग्रावंड म्युजीक ते टॅक्निकल फिल्डांनी आसा मागीर पांचवो आसा सुरेकर नायक जो ड्रामा आर्टिस्ट जावन आसा तेच्या नंतर आसा आमचो अशोक नायक तोय ड्रामा आर्टिस्ट आनी बरो एंकर जावन आसा तशेंच आगोस्तीन फेर्नांडीस तो सुद्दां एक तियात्र आनी कार्निवालान खूब तो इनवॉल्व आसता सो आनी तशेंच बाकीचे आतां अभिजीत गावडे आनी जो एक पंच जावन आसा पूण तो लोकांक रिप्रेझेंटेटीव तो लोकांचो पंचायतीचो कुटी खाण्या पंचायत एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव ताका थंय आयलो कितें हें जालें तो एक आसा तसो म्युन्सिपालिटीचे शौनक बगर तो कावन्सिलर पोंडा म्युन्सिपालिटीक रिप्रेझेंट करता सो ताका एक घातला आनी एक सुनील खेडेकर आसा तो एक्स पंच तोय पंचायत एरियाक रिप्रेझेंट करतालो सो आनी हांव एक आसा सो हांव चेअरपर्सन आशिल्लो हांवें न्ही हांव 2000 चेअरपर्सन आशिल्लो आनी हांवें खूब हांगा कामां केल्या आनी म्हाजी खंय हांवें कामां केल्या ते सगळ्यो पार्ट्यो आसा अशें न्ही हो हे जे हो उलयता पळय हो एक रिप्रेझेंटेटीव सुद्दां ना ताका कांय खबर सुद्दां ना आमी 2 वर्सां हांव चेअरपर्सन काम आशिल्लो हांव आतां 8 वर्सां कावन्सिलर आसा आमी लोकांची खूब कामां केलां म्युन्सिपालिटी थ्रू सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं मागीर बाकी सगळे मंत्री आमकां सगळे हांगा हेल्प करतात आनी आमी म्हणून हांगा इतली सगळी उदरगत पंचायत एरियांनी जाता कोणत्या म्युन्सिपालिटींनी जाता सो नेगेटिव्हिटी पॉलिटिक्स करपाक जायना आनी म्हाका लोक वळखता आनी हांवें जेन्ना आमी खूब सगळें काम करून हाडलां आनी जे वेगवेगळे जे काम CSR फंडांतले आमी पार्क आसूं मागीर आमचो मास्टर प्लॅन जाला तातूंतल्यान आमकां आतां पार्क 5 कोटीचो सँक्शनाचें काम सुरू जातलें सो काम हें चालू आसा लोकांक दिसता आनी पयर पंचायत एरियान आमी वेगवेगळे रवी नायक सरान जे केल्ले काम जी इस्टिमेट टेंडर करून कामां तळयेचे आसूं मागीर प्रोटेक्शन ऑफ लेक आसूं
थ्रू रेलिंग्स मागीर रोड्स आसूं हे सगळें काम थंय सुरू जालां. अशें न्ही की सर आमी तो अशें उलयता की तशें कांयच ना अशें करून, पूण आमी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बरें कार्य करता, सगळ्या खातीर काम करता. आनी म्हणूनच आज तुका पळयला तुमी झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां फूल गोंयच्या लोकांनी आमकां इतलो बरो मॅन्डेट दिलो. अशेंच आतां हांगाय आमी बाय इलेक्शनाक सुद्दां खूब मतांनी जिखताले. लोकांक आमी नेगेटिव्हिटी पॉलिटिक्स करना, म्हाकाय लोक वळखता. आनी आमी सगळे आतां हांगा कावन्सिलर आसा, आमचे पंचायतीचे मेंबर आसा, सगळे लोक आमी डॉक्टर प्रमोद इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मार्गदर्शन आनी यांचे जे सरकारी अधिकारी आसा त्यांचे अधिकारी सुद्दां हांगा काम तेंचे बरें काम आसा ते करता आनी लोकांक हेल्प करता. आनी बाकी जितले कामां आसा ती सगळी पूर्ण जातली. आनी जे ID हॉस्पिटल सुद्दां CMान सांगलां ती एड कितें कितें इश्यूज आसा ते सुद्दां CMान सांगलां ते सगळे सॉल्व जातले. पूण हांव जेन्ना वता मेडिकल तो ID हॉस्पिटल तेन्ना कितले लोक येता थंय आमी पळयलां की लोक येता ते सगळे फॅसिलिटीज घेता. आनी जी कमतरता आसा ती सुद्दां CM जारी सरकार जारी सांगलां की आतां सद्या सर्जन आसा ते 2 सर्जन आसा, पूण आनी सर्जन सरान सांगिल्लें की ते एड दिला ते आमी घेवपाचे हेजेर आसा, ते प्रोसेस चालू आसा. थंय जशे एड दिला त्या प्रमाणे जेन्ना एप्लिकेशन रिसीव जातली तेन्ना थंय डॉक्टर आनी अपॉयंट जातले. सो परत एकदा आमी सगळे निशेध करता केतन पाटेकर जे उलयता ते नेगेटिव्ह तसले आमी करना. आमी काम करून दाखयता. आमी सगळे पंच आमी फिल्डार काम करता आनी सगळे कडेन आमचे तुमकां दिसता तुमी प्रेस मिडिया तुमी सुद्दां आमचे सदांच आसता. आमी हे दिसांनी खूब काम रोड्स आसूं आनी सगळीं आमी कामां चालू आसा फोंड्या पळय आनी लोकांक एक दिसता काम आनी फुडेंय कामां सुरू उरतलीं इतलें सांगता आनी मागीर उरता सगळें. थँक्यू. सो तुम्ही म्हटले टिका केली, सो ह्यो स्पेसिफीक कसल्यो टिका केल्ल्यो तांणी? टिका म्हणजे केली त्यांनी की मुख्यमंत्री हो गोंयचो काय पुणेचो म्हणून. तेन्ना हांव ताका विचारपाक सोदतां की ताका कितें जबाबदारी ताकाच खबर ना आनी तो उमेदवाराक म्हणून मुखार आपूण हें करता. कित्याक आज सरान आपली हांगा फोंड्या आमच्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेवन हांगा मुखार फोंडेची जे कितें समस्या त्यो मुखार व्हरता. आज फीश मार्केट सुद्दां आमी टेम्पररी जें आसा ते सराच्या उराकारान आमचें तें आतां टेंडर सुद्दां जाल्लें आसा म्युन्सिपाल्टीचें 33 लॅक्साचें, म्हळ्यार टेम्पररी फ्लोरींग बाकी इलेक्ट्रिकल वर्क पेंटींग सुद्दां. सो ही टिका म्हणटात. टिका तेणी म्हटलें आयडीन म्हटलें सर्जन ना. आज 2 जाण सर्जन आसा. केन्ना अपॉयंट केलें? पयलींच्यान आसा. पूण फाटल्या दिसांनी नासलेले फाटल्या ना आसा 2 जाण सर्जन आसा, पूण ते कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे आसा लोकांचे जे कितें सर्वीस आसा ती जाता. एक मुद्दो मातसो परत क्लियर करा. आनी आनंदा उमेदवारी दी जाल्यार तेणी आपूण इलेक्शन कंटेस्ट करचें ना हे अशें संदर्भात ताणें स्टेटमेंट दिल्लो न्ही. हय. ताची भुमिका कितें? भुमिका म्हणजे तो आयज एक उलयता फाल्यां दुसरेंच उलयता हें सांगूंक सोदता. जे ताणें आतां 4 वर्सां तो सरकाराचे गुणगान गातालो आनी आज एकाच रातीन ताका स्वप्न पडलें आनी तो सरकाराच्या विरोधात उलोवपाक लागलो. सरकाराक रावन सगळीं पदां ताणें भोगली. पर्पल फेस्टाचो तो डायरेक्टर जालो आनी सगळें सरकार बरें काम करता म्हणटालो आनी अचानक एका दिसान तो म्हणटा मुख्यमंत्री हें करता फोंड्यान कामां जायना. एका दिसानूच ताका दिसलें की फोंड्यान जायना म्हणून. सो तो आपूण एक दाखोवंक सोदता की आपूण समाजसेवक. अशे खुबशे समाजसेवक आसा, पूण तुमी तयार आसतले. खुबशे समाजसेवक आसा जे समाज सेवा करता. आपूण खंयच ढोंगीपणां करना. ही सगळी ढोंगीपणां. तुम्ही तयार आसतले जर आनंदाक टिकेट दिली जाल्यार आनंदा खातीर काम करपाक? जर तेणें जर म्हटलें जाल्यार सोडली जाल्यार? आमी ताणें कितें म्हटलें हाजेर उलयना. ताणें हो मुद्दो सांगिल्लो. तो दुसऱ्या पक्षान प्रवेश करच्या पयलीं ताणें हो मुद्दो सांगिल्लो. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ ह्या मतदारसंघात आमी परतूनय निवडून हाडटले आनी 27 आमी परतून भारतीय जनता पार्टीचो हो सीट निवडून हाडटले. बाय इलेक्शनाक येतले 27 आमचो हो सीट येतलो. सो फोंड्याचो तुमचो सीट आसतलो BJPचो, ताका मोगोचो सपोर्ट आसतलो, अलायन्स आसतलें काय म्हणून? मोगोचे जे मंत्री आसा
सुनील दवळीकर सर आणि तांचो अध्यक्ष हे सुद्धा भारतीय जनता तांचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आमच्या बरोबर आसा आणि सरकारूय बरें काम करता. तेंचे पावर डिपार्टमेंटान बरें अंडरग्रावंड केबलिंग इतली कामां चलिल्ली आसा, फोंड्यान डेव्हलपमेंट जायत आसा. तर ते आमच्या बरोबर आसा. तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो सीट आमी परतून भारतीय जनता पार्टीचो निवडून हाडटले. सो इतली विकास काम केल्या सो कितली लीड मेळटली अशी अपेक्षा तुमची उमेदवार आनी पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावनी मागीर लीड तेंचे कळटली. पूण ज्या पद्दतीन सरकार चलता म्हाका खात्री आसा की अशी लीड फोंड्यान केन्नाच भारतीय जनता पार्टीक मेळूना. कितली लिडान तशें आमी पळयलें जाल्यार जायते फावट हेच्यान पयलीं बी ताणें पात्रांवाचेर टिका केल्ल्यो, पूण तेन्ना तुमी कोणूच कांय उलयलें ना. आयज सीएमाचेर टिका जाता तेन्ना तुमी उलयता काय म्हणून ना. हेच्यान पयलीं पात्रांवाचेर टिका केल्ली. ताणें पात्रांवाचेर टिका केल्ली तेन्ना हांव उलयल्लो आसा आनी ताणें तेन्ना मुख्यमंत्र्याचेरय केन्नाच उलोवना तो मुख्यमंत्र्याचेर. कित्याक तो मुख्यमंत्र्या कडेन वचून आपली कामां सादोवपा खातीर तोच सांगता वचून आपूण कामां सादोवपा खातीर ताणें हें करतालो. सरकारान रावलो, सरकारी सगळीं पदां भोगली आनी आयज जेन्ना इलेक्शन दिसलें तेन्ना ताणें आपले खरे रंग दाखयलो आनी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान गेलो. कित्याक थंय ताका उमेदवारी मेळची इलेक्शनाक रावपाक जाय. सो फोंड्यान काँग्रेस स्ट्रॉंग जालीशी दिसता तुमकां हें करपाक म्हणटा ते इलेक्शनाक तुमकां टफ म्हणटा जातलें काय म्हणटा कितें? म्हाका दिसना. कित्याक भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळार आमचें काम चालू आसा, आमी इलेक्शन टू इलेक्शन करिना. आमचे गेले सतत 4 वर्सां जालीं आमचें काम चालू आसा. मुख्यमंत्री हे सदांच फोंडेकारां खातीर एक्सेसिबल आसता. पक्षाचो अध्यक्ष आसा ते हांगा आसा. बाकी सगळे माजी राज्यसभा खासदार विनय भाई आसा, नरेंद्र, हे सगळे लोकांचे कितें आसा, लोक तांचे कडेन वताले. आमचे आमदार सदांच लोकांचें काम करताले. डेव्हलपमेंट जो जाला तो भारतीय जनता पार्टीच्या काळान जालो आसा. राजीव गांधी मंदिराचे तेणें म्हणलें की तो लेडीज ना, आतां अजुनूय कमिटी काडपाची आसा आनी 10 जे कल्चरल ऑर्गनायझेशन आसा, फील्ड लायक ड्रामा आसा आनी वेगवेगळ्या फिल्डान जे कल्चरल फिल्डांतले कल्चरल ऑर्गनायझेशन आसा तेजे आमी एक मेंबर अपॉयंट करतले. तेजे नंतर इंडिव्हिज्युअल जे मेंबर आसा तातूंत महिला आसूं आनी कोणी आसूं, हे सगळे आमी वेगळे 9 जाण वेगवेगळ्या फिल्डांतले थंय कल्चरल फिल्डांतले तातूंत लेडीजय आसतली. सो ते अपॉयंटमेंट आमी करपा आसा. सो म्हणून अशें दिशाभूल करपा जायना. आमी ती कमिटी अपॉयंट जातली आनी ती रोखडीच आमी डिक्लेअर करता. ते हांव क्लियर करपाक सोदता.